पयशिल्या देसांतले. पयशिल्या देसांतले जेजून पोसूंक लायले. पयशिल्या देसांतले जेजून पोसूंक लायले. तेंवूय मारून वेदीचे आपलो गांव सोडून लायले. नोकेत्रां फाटल्यान गेले, जिवसाल्याक ते पावले. पयशिल्या देसांतले जेजून पोसूंक लायले. पयशिल्या देसांतले बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या देवा बापाच्या आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो. तुमचे सवे आसूं. पथकाक लागून मनीस कालोखान घुस्पटलोलो. वेल काल बरयल्या उपरांत देवान आपल्याच्याच पुचाक संवसारान धाडलो. ही परब थोडेच दिसा आदीं आमी सोरुंबल्या. आयज जेन्ना सोम्या जेजूची आप परगटणीची दोबाजीक परब आमी समरवता तेन्ना तोच जेजू आपूण जिविताचो खरो उजवाड कसो सगल्यांक परजांक परजोडटा. हो व्हड गूट आमी आयज जेन्ना समरवता तेन्ना आमी दर एकल्या हें सत उलोवंक आनी ताजे वाटेन चलोंक हे मिसाच्या बलिदानाक खतखत्यान मागुया. आयचे मिशनरी परबे सोम्यार पवित्र सभा आयचो दीस आफ्रिकाच्या मिसावांक भेटयता. पवित्र सभेचो हुस्को आमचोय करूंक आफ्रिकाच्या भाव भयणांक आनी खेरीत भशेन थंय वावुरतल्या पाद्रीक आमी म्हत्वाशांक पासत भावार्थांनी आमची प्रार्थना देवाक उबारुया. आणि खेरीतपणी आमी ही मागणी देवाक उबारता आसतना आयज देवा मुखार आमी सगळीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया. आणि सगळे आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणांनो सगळ्या विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सकवार मारीक सगळ्यांक दुखांक आनी बोगतांक आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसो आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
देवाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिर्डी तू संसाराची पाप काठार आमची काकूट तू बापाच्या उत्साहात आमचे मागे ऐकून मुर्दा देवा उसळणी आणि शांती ताच्या ईसा संसारी नित्य पवित्रम्या संगती देवा बापाची महिमेची सुखविसा एकलोच नु पवित्र एकलोच नु ईश्वर एकलोच नु परमेश्वर महिमा देवा उसळणी आणि शांती ताच्या ईसा संसारी प्रार्थूया. आजचे वेळेन आमी मागता ड्रेक फेर्नांडीस ह्या तरणाटे पासत आयज आपलो वाडदीस समारंभ था. देवान तांचेर कितें आशिर्वाद घालूंक आनी सगल्या तेण्यान कृपेन तांकां बरूंक हे बिडेन तांचे पासत आमी मागता. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, आजच्या दिसा तुवें एका नखेत्राच्या उजवाडान सगळ्या पोरसांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान ओळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे मोहिमेवंत मुखामोळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी रात चलयता देवा ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. ऊठ पोलजोळीत जा उदेलो सुर्या. जोरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पर्जाचेर काळोख विस्तारला. तोरी तुजे वयर सर्वेस्पराची महिमा परजळटा. तुजेर सर्वेस्पोर आतां वयर सरता. देवाची महिमा तुजेर वयर फाकता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक. तुज्या उजवाडाक ताच्या परजळांक आशेता राजा. दोळे उबारून सोभोवती फिरोय सोभोवती पळे. एकठांय जावन सोगली तुजेशी येतात. पयस सोत्या येतात. सगळे पूत तुजे आनी तुज्या धुवांक हातार धरून येतात. अजाप जावन सोगलीच पोलजोळीत जातली. हय, तुजे कालीज दादोशी जातले. तर तुजे उटयेंत सागर दर्याची व्हांवतली गिरेस्काय. राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरूंक हिंडांनी येतली उठां. मिडाची आनी एफाची शिपां भायर कोरां. शेबा थाव येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतली सगली. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. सगळीं म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुज्या शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीट खरो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्यायनितीन तुज्या पर्जाची मनसुबी कोत्तलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीट करून दितलो. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंदरी आसोसोर शेकान शेक ती तोखतली.
एका दोरया थाव दुसऱ्या दोरया पर्यंत, न्हंयचे देगेर थाव प्रितुमेच्या शिमा पर्यंत ताची राजवट चलतली. जबाब, तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटली सगळीं राष्ट्रां. तार्शिसाचे आनी दिपा जुनेचे राजा आपलो राजदोंड घेवन ताचेशी येतले. ताका दाना काणिको घेवन पावतले. आराबेचे आनी तियोपाचे राजा ताचे मुखार सरपट पडटले सगळे राजा. ताची सेवा कोत्तली सवे राष्ट्रां. जबाब, तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटली सगळीं राष्ट्रां. उलो मारतल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. धोलडिरांचे आनी दुर्बळांची तो दया कोत्तलो. गरिबांचो जीव सांबाळटलो. जबाब, तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटली सगळीं राष्ट्रां. पागयोन पावलून एफेसकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवान तुमकां फुक्यांचे देणे दवरला ते तुमकां पावचे मुनियारपण ताणें म्हजे आदीन केला म्हूण तुमी घडये आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतेच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकेंच्या खंयच्याच मनशांक मेळ्ळी ना, पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करून देवान आपले भाग्यवंत धर्मदुताक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत ओन भावार्थ्यांक तेच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे ते सांदे जाल्यात आनी तेच भासावण्यान तांकां वांटो आसा. देवाचे उतोरे. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy सुमियाचे नखेत्र उदेले पळोवन आमी ताका नमस्कार करूंक आयल्या. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेच्या बेतलेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेती तान कांय विद्वान जेरुसाल्याक आयले आनी अशें ताणें विचारलें, निकतोच जल्मल्लो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नखेत्र उदेलेलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसालेम. समेस्त मुखेल याज्ञिकांनी आनी पुर्जेच्या धर्मशास्त्रांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं ताचे कडेन तो विचारूंक लागलो. ताणें तांकां जबाब दिलो, जुदेवाच्या बेतलेमांत, कित्याक बाखनारांनी अशें बरोवन दवरलां. आनी तो जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें सगळ्याहून ल्हान न्हय तो, कित्याक तुजे तावन निपतोच एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पुर्जेक गवळ्या परी चलयतलो.
तेन्ना हे विदेशांक कुशीन आपोवन व्हरून नकेत्र केन्ना दिश्टी पडले ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन विचारलें. तांकां बेतलेमाक धाडटना म्हणलें, वचात आनी बाळकाची सारकी खबर घेयात, आनी तो तुमकां मेळटूच हांवूय वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकोन ते भायर सरले आनी तांणी उदेंतीन देखलेले ते नखेत्राचे ताचे मुखार वचूंक लागले. बाळूक आसलो ते जाग्यार पावून थांबले. नखेत्र पळयोवन ते एकदमूच कुशालबरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळकाक आपली आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सोरपट तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भांडारा उगडून ताका ही देणी समोर पिली: भांगार, धूप आनी गोंदरूस. पूण हेरोदी विशीं परत वचना जावंक देवान तांकां स्वप्नांत शिटकायले आनी ते दुसरे वाटेन आपल्या देशांत ते परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखरी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बनी भावनो, आयज पवित्र सभा सुम्या जेजूचे आप परगटण्याची दोबाजीक परब समारंभ था. बनी भावनो, ह्या परगटणी आमी तीन जाग्यांनी ओदीक करून अनुभवता. आयज ह्या त्याग विद्वाना वरवीं एक दाखोळ जाली, जाल्यार हीच घडणी एके भाशेन फुडल्या आयताराक जेजूच्या बावतिजमाची परब आमी समारंभता. तुय देव एके भाशेन परगट्टा हो म्हजो किरीत आपुरबायचो पूत. आनी उपरांत जातूं जेजू खाना गांवांत लग्ना वसऱ्यांत ही पयली मिलाग्र करता आनी आपली मोहिमा सगल्याक परगट्टा. म्हज्या भयणी भावनो, आयची परब समारंभ जाणा हो गूठ एके भाशेन पयल्या वाचपान आटापलेलो आसा तो आमी आयकला. म्हणटा, उठ पोर्चुलीचा उदेलो सुर्या. देवाचे आसने एके भाशेन हो सुर्या जेजू उदेतलो हे एके भाशेन बाकीत करून जायच प्रवादी पयले वाचपान आमकां उगडापी करून दाखयता. आनी भयणी भावनो, हेंच बाकीत जे नव्या कोरारांत आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां तें पूर्ण जाल्लें आमकां दिसून येता. जे पवित्र पुस्तकांत जे आदल्या कोरारांत सांगलां तें नव्या कोरारांत संपूर्ण जाल्लें आमकां मेळटा. आनी भयणी भावनो, हे देणे एके भाशेन जेजूच्या बरेपणाचे ओ हे आसने दुसऱ्यांक परगटचें मुणयारपण आनी देणे आपणाक दिल्ले देणे बागन पावलू दुसऱ्या वाचपान उगडापी करता. आनी तो म्हणटा, हें सगल्यांक परगटूंक म्हाका हें कार्य दिल्लें आसा. तुज्या भयणी भावनो, आयच्या शुभ वर्तमानाची ही कथा ही घडणी आमी तर बारीकसाणेन पळोवंक नदर मारीत जाल्यार ह्या कथेंत आमी 3 भाग पळयता. पयले सुवातेर तुय सोदप आसा, देर इज अ फायंडींग. दुसरे सुवातेर तुय एक मेळप आसा, फायंडींग वॉट दे वर सिकींग. आनीक तिसरे सुवात जेन्ना हे तांकां भेटलें, जेजू तांकां मेळ्ळो, संवसाराचो सोडवंडार ताका भेटलो, तेन्ना म्हणटा हे तेग विद्वान दुसरे वाटेंतल्यान परत म्हणटा आपल्या घरा ते परतले. तुज्या भयणी भावनो, आमच्या जिविताक एक भाशेन लावया. आयज ही परगटणेची परब आमच्या जिवितान आमी समाधान करतली जाल्यार, ती फोलवून जातली जाल्यार हे 3 गूठ एके भाशेन आमकां मनीस कशें आमच्या जिविताक लागू जातात. पयले सुवातेर आमी कितें सोदता, वी ऑल आर सिकींग. आमी तरी कितें सोदता, कोण कोडे संवसारांत जियेतना कोडे कुशालकाय सोदता, कोण कोडे ह्या संवसारांत आमचें पावलां मारता आसतना आमी शांती समाधान जोडून घेवंक एके भाशेन आमी सोदता. जायतीं जाणां कोडे मोग आपल्या जिवितांत सोदतात. भयणी भावनो,
वेगवेगळे तरेन वेगवेगळ्या तरी के भाशेन आमी ह्या जिवितांत आमचें पयण करतना हे बरेपण आमच्या जिवितांत वेगवेगळे तरेन आमी सोदता पयणी बाबा ह्या सोदेंत आमी आसतना जायते बडे गोडे ह्या संवसाराच्या बुलोवण्याक एके भाशेन बुलून ह्या संवसाराच्या वंडऱ्यान एके भाशेन घुसपून आमी ह्या जिवितांत गोडी जायती फावटी सांडटा आनी बाबा न्हू भगवंत आगुस्तीन हाचेर आमी नदर मारी ताच्या जिवितान तोवूय हें सोदतालो खरें सोद जिविताची खरी जिविताची वाट खरे जिविताचो अर्थ जिवितान आपणाक खंयच्यान ही बरी खुशालकाय मेळटली हें तो सोदतालो आनी हें सोदतना जायत्या वाटांनी एके भाशेन जिवितांत तो सांडलो पूण सर्व शेवटी हें सोद जें तो सोदतालो तें खरी खुशालकाय जिवितांत ताणें सोदून काडली आनी पासत तो शेवटी म्हणटा Our hearts are made for you, O Lord, and restless they are until they rest in thee. आमची काळजां दुनिया तुज्याच एके भाशेन जाल्लीं आसात आनी तुज्यांत ती एक जाले शिवाय आमच्या जिवाक थार ना समाधान ना पयलीं बाबा न्हू देवाक सोदून खेळूंक जेजूंतल्यान एके भाशेन पडलो ही सोद सोदून ताणें आपल्या जिवितान ह्या देवाक मेळून घेतलो पयलीं बाबा न्हू दुसरे स्वातेर ओ जेजू जेन्ना आमच्या जिवितान आमकां मेळटा तेन्नाच की ही खरी खुशालकाय आमी जिवितान अनुभवूंक पावता तेन्नाच की मोग आमच्या जिवितान उत्फुटपणी एके भाशेन व्हांवून येता आमकां सर्व बरेपण ह्या जेजू वरवीं अनुभवूंक मेळटा ते पयलीं बाबा न्हू हे जेजूक आमी जिवितांत सोदतना हे जायते उपाय पवित्र सभा आमकां निदान व्हरतो उपाय जावन आसा हे मिसाचें बलिदान हे भेट जुंय ओ जेजू आमच्या सांगाता हाजीर जाता दर घडींतल्यान ह्या भेटेंत आमकां तो भेटूंक येता ताच्या जिवे आसणे आमकां अनुभवूंक मेळटा ह्या संस्कारांतल्यान आनी तो आमच्या जिवितांत भितर सोदता ओ जेजू ह्या आपल्या उतरांतल्यान दर दिसा आमचे लागीं उलयता आपले ताचे जिवे आसणे ह्या उतरांतल्यान आमकां उगडापें जाता हे पवित्र सभेंत दर एका वांगडी कशें आमी जियेतना आमच्या एकामेका भावा भयण सभेंत ताचें आसणे जिवें आसणे आमकां दाखोवळ जाता पयलीं बाबा न्हू ह्या जेजूक आमी ह्या संस्कारांतल्यान हे जेजूक आमी ह्या ताच्या उतरांतल्यान हे जेजूक आमी एकामेकाच्या सांगातांतल्यान एके भाशेन आमी खोलायन अनुभवया पयलीं बाबा न्हू हे जेजूक जेन्ना ह्या हातूंतल्यान आमी मेळटा तातूंतल्यान ही खरी खुशाल कांय जिविताची आमी घेवंक पावता पयलीं बाबा न्हू जेन्ना जेजू मेळ्ळा तेन्ना जिवितान खरी बदलणी येवची गरज आदली आमची जिविताची वागणूक आसा आदली जिविताची चाल आसा आदी जे भाशेन आमी जियेताले ती वागणूक बदलूंक जाय आनी नवी दिशा जिवितान आपणावंक जाय त्या एक विद्वानान तांणी दुसरी वाट धरून आपल्या गांवां राबतले आमकांय जिविताची दुसरी वाट आमी घेवची आसा ह्या उतराच्या उजवाडान ह्या सुम्याच्या आसनांतल्यान हे जिवितान जे बरेपण आमकां मेळटा ते दर दिसा जिवितान जिवंक ही बदललेली वाट आमी आपणावन जिवंक जाय पयलीं बाबा न्हू ही वागणूक आमच्या जिवितान आकारून येता तेन्ना ही बदलणी आमच्या जिवितान दिसून येता तेन्ना खरेपणी ह्या जेजूचे आसणे आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्याक मेळटले आनीक ही परगटणी आप परगटणी आमच्या जिवितांतल्यान सुम्याची देवाच्या आसण्याची आनी देवाच्या बरेपणाची सगळ्या संवसाराक आमी करूंक पावतले भगवान पावलून आपल्या जिवितान हेच केलें तो ही जिविताची वाट एके भाशेन घुसपल्लो जेन्ना जेजू ताका भेटलो ताच्या जिवितान ताका नवी दिशा मेळ्ळी आनी नवी वाट आपणावन आपल्या जिवितांतल्यान हेच जेजूक ताणें परगटलो आयज हेंच करूंक आमकांय आपोवणें आनी मिसांव आसा तर हेंच ओळखून घेवन दर दिसा आमच्या जिवितांतल्यान ह्याच जेजूची परगटणी आमच्या जिवितांतल्यान करून सगल्यांक जेजू सडवंडार जेजू आमचो राय जेजू आमचे जिविताचो वतेपण हे सगल्यांक आमी दाखोवळ करुया हेंच करूंक आयचे भेटेंत वांटो घेतना आमकां सगल्यांक आदार बोळ आनी कृपा फावो कर म्हूण मागुया
सगळी आमी विराविया आनी वेळार आमचो जोण एकल्याचो बाबात सगळी आमी सांगातान आनी एका स्थळ्यान उचारुया. सोदमान धां देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार मृत्यूचार वचणाराक, जेजू क्रिस्ता तोचे एकल्या स्पुताक आमच्या सगळ्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो, अंकवार मळीत जमलो, पोंस पिलाते खाल ताणें कूस सुसले, तुका कुसार सोडलो, तो मेलो ताका आनी दिलो, तो मेल्या मोद देवलो, तिसऱ्या दिसाक मनांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार त्या बापाच्या उसान बसला, तुवें जिव्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, सदमान धाम पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे मोग सुनी, कुडीचें जिवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आनी हेच बाबतान हे आमच्यो जणकल्याच्यो गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी क्रिस्ताचे गुट अदीक खोलायेन समजूंक आनी समारुपूंक आनी तांचो अर्थ आनी समजोणी साद्या उतरांतल्यान भावार्थ्यांक शिकोवंक तांकां देव कृपेचो उजवाड आनी बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी राजकारभार चलयतल्यांनी आपल्यो पदव्यो सांबाळपाचो आपस्वार्थ फाटीं दवरून पोरचेचो खेरीत भाशेन दुर्बलांचो, तरणाट्यांचो आनी सृश्टीचे उदरगती पासत वावरूंक देव मनशाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आम्या समस्तांची ह्या नव्या वर्सान पावल मारतना क्रिस्ताचे पोरजोळान भरून चिंतनांनी, उतरांनी आनी कोन्यांनी ताचे नीज गवाय जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. संवसार इतलो आधुनीक जाला तरी संवसाराची आनी खेरीत भाशेन आफ्रिकेची जायतीं भावां भयणांक क्रिस्ताची ओळख मेळूंक ना. देवाच्या मोगाची तांकां तान लागलेली आसा. तर असल्या मिसावांनी जेजूक परगटूंक सोबार देवा आपोवण्यांनी आनी क्रिस्ताची काळजीदार संदेशकारां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. बोधवार बापा आमची किरीत मागणी ह्या वेळार तुज्या मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणांनी आमची मागणी तूं आयक. त्याच क्रिस्ता आमच्या सगळ्यां वरवीं. आमेन. भेटवणे वेळार आमी गीत घेवया. आंग सी 10 भावा भयणी बापाक भेटूंक.
ते बलिदान सर पदवीदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे गोंय सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या देवा आमच्या मोगाल बापा, आयज आमी तुका भेटूंक भांगार दूप आनी गोंदरस घेवन येवंक ना. भोगोर गोवान सोंडो आनी दाकांचो सरो ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ताक तुज्या पुताक आमी बाबातान वळखता, ताचें बलिदान करता आनी तुका आमच्या आत्मीक पसुनाक घेता. तो तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दोळ्याळ दिश्ट घाल म्हूण मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयपाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व दाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओ कायदोनी ती चोर आमच्या सोनेकल्याच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणीचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. म्हणून पूत तुजो आमच्या विनाशी सोयबान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण पर सोडलें आनी ताणें आमचें सोयब नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण संसुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपरी जेवण जादूच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बक्षनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Mavartazo gutu porgotu ya. Sumia Jesu ami onda kata
आनी एक रसितले पियेता इतली फावटी तूं वयता आनी सून आमी तुजें मरण परगोता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उदगास करता आनी हो जिविता सुंदर आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळ्यान रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप निळे आमचे गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बारबो तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भाव भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. तशेंच आयज वाडदीस समारंभा ड्रेक फेर्नांडीस ह्या तरणाट्याचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भगीन झुजे तिच्या पोती भगीन झुजे वाज भगीन फ्रांसीस शावेर पदवास भगीन दांतन भगीन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सडवंडरान जेजून आमकां शिकवयल्या तीच आज्ञा मनान दवरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सोर्जीच्या तुझें नांव पवित्र तुझें राज संवकार येवं तुजी खोशी सकाळ सदा तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसा तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेणी पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन अंतरेक थाव. तर आमकां शुदार काकुदीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पोदली आनी तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपुयल्यांत आनी एकठांयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
Gesù, avatace dole, amka tu di Gesù, tu kapolon boku, amka sagoy Gesù. Distato mundo, distatam rosoro, Shoda Gesù chico, tace civerogo, kawatace dole, amka tu di Gesù. Tu kapolong boku, amka sagoy Gesù, avatace dole, amka tu di Gesù. Tu kapolong boku, amka sagoy Gesù. Distapolong wekli, motion sa tingkating, Bogtang chivon Jesu, tachi kurta tukun, avatace dole, amka tu di Jesu. Tu kapolon boku, amka sagoy Jesu, avatace dole, amka tu di Jesu, tu kapolon boku, amka sagoy Jesu. म्हज्या जेजू वो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आपूण येवन ते एक विद्वान दुसरे वाटेन गेले. आपल्या जिविताचो रस्तो तांणी बदललो. मिसाचे भेटेन तुका घेवन आमच्या जिविताची बदलणी करूंक आमकां तुजो आदार दी. आयच्या दिसाचें उबारलेलें पावल रस्त्यान येता वेताना तूं आमकां राख आनी सांबाळ. आजचो एकूय दीस तुका आमी संस्कारता आनी तुजी कृपा आमचेर वतोय म्हणून मागता.
प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मुखार बापा, विद्वाना परी आयज आमी जेजू बाळखाक सैबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या बाबतान त्या जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान ओळखिला, ताका आमचे भितर घेवन वेंगोयला आनी आमचीच काळजां ताका भेटयल्यान. तेच परी जिविताच्या सगळ्या घडींनी आमची बाबाताची नदर जेजूचेर आसूं, मोगान ताचो पाटलाव करूंक जेजूची वाट आमच्या अक्रिस्ती बाबा भयणीकूय आमी दाखोवं. शेकी एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार ताच्या परजोळीत सुकेस ताच्या परजोळान सुकेस जावं तुका दिन वाचून पावं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशें बसया. गेल्या आयताराचें तुमचें धर्मदान जालें 10,7003 रुपया. आयज मेसाची मांडावळ केल्या सेंट एनरीस समुदाय थेबा तांकां आमचे दिनवास. येता त्या आयताराक मेसाची मांडावळ करूंक आगरवाडो जाय. डोनेशन दिवन आमकां कितें आदार केला मार्सेलिनो फर्नांडीस आनी स्टीवन डिसूजा तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांचेर कितें आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. ह्या सुमनांत मेसाची मांडावळ हे परी 4 तारखेर सोमारा दीस सांत लॉरेन्स समुदाय, 5 तारखेर मंगळारा दीस कार्म सायबीण समुदाय, 6 तारखेर बुधवारा दीस माय दे देवस समुदाय, 7 तारखेर ब्रेस्तारा दीस सांताक्रूज समुदाय, 8 तारखेर शुक्रारा दीस सांत रॉक समुदाय, 9 तारखेर शनिवारा दीस आगारवाडो समुदाय पयलो समूह, 10 तारखेर आगारवाडो दुसरो समूह. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरता रेजी मार्टिन डे सिल्वा आंकवार पूत, रेमंड डे सिल्वा आनी जुआनिथा डे सिल्वा थेंबा आनी सोफिया एलेक्स फेर्नांडीस आंकवार दू, एलेक्स फेर्नांडीस आनी थेरेसा फेर्नांडीस गांवान मुंबय. हांचे मदें कसली आडखळ आसा जाल्यार पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे सांगून दिवचो तुमकां कायदो आसा. ही तांची पयली चीट. आमच्या पावलांक उजवाड ही पिला संस्थेची 2 दिसाक वाचपां पुस्तकां ऑफिसांत मेळटात. कोणाकूय जाय जाल्यार तांणी येवन वचचें. ताचें मोल 150 रुपया. आमचें फिरगोस पत्र आशिर्वाद हाचेर कोणाकूय तर एड घालूंक जाय जावं बर्थडे, काजाराच्या दिसाची, मरणाच्या उडगासाची वादी तांणी ऑफिसांत येवन आपले एड 15 जानेर मेरेन हाडून दिवची. आमचे सिस्टर तांच्या कॉन्व्हेंट घरांत गव्हर्मेंट सर्टिफायड बेकरी कोर्स घडून हाडलेलो आसा. तो फ्री 15 आनी अदीक वर्साचे पिरायेन वांटेकार जावंक जाता. हाची फुडली म्हायती सिस्टरी कडल्यान घेवची. फुडल्या शनिवाराक मीस सांजे 5:30 वाजता सकाळीं मीस ना. जांकां प्रायज मेवल्यात तांणी आपले गिफ्ट सोमारा मेरेन येवन व्हरचे. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. घरा वेताना आमी गीत घेवया. अंक एज 13 सांग कित्याक आयलाय बाला.